आयज आमी सोडयान हा 3 माड ह्या वाड्यान आनी आमचे मदें हा आमचो डेप्युटी सरपंच बाब निलेश, आमचो स्थानीक वॉर्ड मेंबर हांगा बाब ओमकार, आमचो वॉर्ड मेंबर शाहू, आमचो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बाब संजय हरमलकर, हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आमचो बाब आजगांवकर आनी सगळे ग्रामस्थ प्रेझेंट हियर, प्रेस मिडिया येस बाब भारत भूषण एन सगळे ग्रामस्थ पहिले म्हणटा ते कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द पंचायत फॉर पासिंग दीस reconstruction and beautification of crematorium in 3 माड सोडिया. बाब ओमकारान तेजे खूब फॉलोअप घेतले आनी पंचायतीनूय हे काम पास करून हाडले अंडर गोल्डन जुबली फंड्स 50 लाख एवरी पंचायत गॉट आनी तितूंतले 12 लाख 15 लाखाचे हे आमचे सासणाचे घर ते सगळ्यांचे हिंदू लोक हांगा आपलो जर्नी ऑफ लायफ सोंपले म्हणटकूच हांगा वयता. क्रिस्तांव लोक आमचे शिमिदेरीन पुरतात बट एंड ऑफ द लायफ वी गो बॅक टू द नेचर. दीस इज इट. आमी सगळीं धर्माच्या नांवान केन्ना खूब फावटी पळयता झगडटात कितें जातात. सगळीं आमी आमच्या आवयच्या कुसब्यांतल्यान येतात आनी परती वी गो बॅक टू दीस मदर अर्थ. सो हे वी गो बॅक टू अ लॉर्ड हू हॅज क्रिएटेड अस ऑल इन वन नेचर. म्हळ्यार हिंदू कितें दुसरो सुर्या आनी दुसरो चंद्र ना आनी क्रिस्तांवांक दुसरो ना आनी मुसलमानांक दुसरो ना. सो दॅट फायट बिटवीन रिलिजन्स मेजर फायट्स इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द रिलिजन. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज बट मोस्ट ऑफ द टायम इट इज बिकॉज ऑफ रिलिजन. आनी खंयचोच देव नाल्यार संत म्हणिना की दुसऱ्यांक वायट करात म्हणून. आमच्या धर्मान जाल्यार शेजारचो मोग करात म्हणटात. लव युअर गॉड एज यू लव युअर सेल्फ अँड लव युअर नेबर. I mean love your God with all your heart and mind and you love your neighbor as you love yourself. इतलो मोग सगळ्या धर्मांनी हेच हा. सो आयच्या दिसा आय रियली वॉन्ट टू थँक द डेप्युटी सरपंच, द सेक्रेटरी अँड द वॉर्ड मेंबर. हे आमचे सासणाचे घर म्हणटात ते निमणे आमी दिस इज शॉर्ट जर्नी ऑफ लायफ. Whatever years we get, do good and good comes back to you. हे बरेपण आमी हे संवसारान करचे इररिस्पेक्टीव ऑफ द रिलिजन. दुसऱ्यांक पावचे. हांव आमदार म्हणल्यार म्हाजें कर्तव्य आहा की एक खुर्चेक हांवें जस्टीस दिवंक जाय. गिव जस्टीस बिकॉज द रिस्पेक्ट इज फॉर द चेअर. रिमेंबर आमी पळयल्या कितले आमदार येयल्यात, CM येयल्यात गेल्यात आनी मागीर ज्या टायमार तो CM ना तेन्ना there is, I mean, no respect. The respect is always for the chair. So give justice for the chair. And that's why we all are working so hard. And thanks to the panchayat for getting this passed. And thanks for having me. हे पंचायत फंडातले पण आमकां रिस्पेक्ट धरून बाब आमचो निलू बाब आमचे सगळे यो म्हणटात इनवायट करपाक. अर्दे अर्दे पंचायती आपल्याच्या फंडांतल्यान आपयनात पूण हे पंचायत फंडांतले तांकां गोल्डन जुबली फंड्स आहलो आनी आमकां आपयला. थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस. स्मशानभूमी जवळ 200 वर्सां आसा. ओन्ली थिंग बदल जाला तो पयलीं 4च घरां आसली. आतां जवळ 100च्या आसपास घरां जाल्या. आनी हांव हांकां धन्यवाद करता. 2 कामां तिणी आमच्या वाड्यार वांगडाच घेतलेली. आमची मॅडम, आमची लाडकी आमदार डिलायला लोबो. एक तर हो गटर तिने घेवन पास करून दिलो पंचायतीक वांगडा घेवन. आमचे सगळे पंचायत मेंबर आसात हांगा. आमचो वॉर्ड प्रमुख ओमकार हरमलकर आसा आनी तो पयलीं तिने पूर्ण केलो.
आणि ताका सुद्धा आमची खूप वर्साची मागणी असली आणि स्मशानभूमीची आमची अनेक वर्षापासून मागणी असली, तर ती आज डिलायला लोबोच्या कर्तृत्वान आणि आमच्या पंचायतीच्या ती अंदूं पास जाली आणि तिचो खर्च कितें बी जाला ते सगळे आमचे MLA उलयतलीच म्हण. आणि स्मशानभूमीची ही पायाभरणी आजपासून तिचे काम चालू जातले बांदकामाचे. तर हांव आमच्या हेचे डिलायला लोबो आमचे आमदार आणि तिचे हांव आभार मानता. त्याचप्रमाणे आमची पंचायत सडये पंचायत तिचे सगळे मेंबर्स त्यांचे आभार मानता. आणि हांव लोकां कडेन आनी एक मागणी करता, तिने जे कामां हातीन घेतल्या ती कामां तिने पूर्णत्वाक व्हरपाचें कार्य केलां आणि अशी आमदार आमकां लाभलेली आसा. तर हांव सगळ्यांच्या माध्यमांतून आमी तिच्या फाटीं सदांच रावतले अशें हांव मागतां. आणि ती आज येयली हांगा, बिजी आसली खूब, त्यांच्या आमच्या मतदारसंघान आनी कार्यक्रम असले थंय ती बिजी आसतना सुद्धा हांगा येयली. पयलीं जवळ जवळ कार्यक्रमाच्या गडबडीन तिका येवपाचें नक्की नासलें, तरी सुद्धा ती आमच्या प्रेमामुळे हांगा स्वताहून येयली. तर तिचे हांव आभार मानता. आमच्या पंचायतीचे सगळे मेंबर आसात हांगा, त्यांचे हांव आभार मानता. धन्यवाद. ह्या इनॉग्रेशनाक जी मसुळणी आमची खूब तेंप जालो, ओमकार म्हाज्या फाटीक लागलेलो, कोरिया 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 निमाणी ती जाली. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या MLAक. आयज हांगा ती येयल्या इनॉग्रेशनाक. तशेंच आमचे पंच आनी आमचो व्हडलो भाव संजय हरमलकर, भारत भूषण. हांव सांगूंक सोदतां, हांव पळयता आतां जाले 35-40 वर्सां जे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कोण आमदार जाले ते तांबड्या दियाची गाडी घेवनूच जाले. पूण हे आमचे आमदार जाल्या 3 वर्सां जाले बेश्टी आसली, 1.5 वर्सां जाली ती आतां पावरां ना. 1.5 वर्सान पळय तेणी कितें केलां, हे तांबड्या गाडयो घेवन कोण आमदार जाल्या पळय ते फक्त गाडयेन बसोन तुजी तिडक, तुका खंय, तूं आपणाक कितें म्हटलेलें मरे इलेक्शनाक, तुका काडलो काणकोणा घातलो, तुवें आपणाक कितें म्हटलेलें मरे, तुका काडलो सांग्या घातलो, जावन आनीक कसली कोणाचें कितें आहा, पुलिशेन कितें झगडी जाल्या, तो आमचो मनीस न्हू, ताका उडय भितर. PWDन खरें तर काम आसलें, ती आमची पंचायत आमच्या कडेन आहा, तेज्यो फायली थंयच दवर म्हूण हे म्हाकाय केल्ले आहा म्हणून हांव तूं उलयता हे. आनी हे तांबडे दियाच्यो गाडयो घेवनूच भोंवल्यात, ते कोणाचें काम करूंक पावना. आनी हिणी पळय ही कामां केल्या, तेंच्या नशिबान केन्ना नासची ना, ह्या फुडें ना जावचीय ना तेंचे कडेन. कित्याक आतां ही मेजर कामां तुमकां सांगता हांव, हावजींग बोर्डान जेन्ना तुमी आतां खाला देंवता थंय कितले एक्सिडंट जाताले, कितले लोक मरताले पडटाले खाला. आतां तेणी थंय क्रॅश बॅरिकेड घातले, हायट बॅरिकेडूय हाडलेले आहा. सायडीक आतां रिटर्निंग वॉल बांदता लेफ्टाक, वयताना पळया ते रिटर्निंग वॉल बांदता लेफ्टाक. आणि पोलूय येतले. परत लायटीचे पोल आतां अंडरग्रावंड केबल आनी एक रस्तो शॉर्टकट तिकडल्यान भायर सरता. शेतांचो रोड मान्यच्या आतां मेन हायवे मान्यचो पळय जे लोक बोबो घालताले फाटल्याच्यानी, आतां तेच लोक सारके देव बरें करूं म्हणटा रस्तो बरो जालो तिकडल्यान वचोंक गावता आमकां. हे फक्त उलोवच्याकूच उरता हांगा. थंय फाटीं एक आनी तेच आनी व्हिडियो आयकलेलो वयरसून, वयर थंय हावजींग बोर्डान कोण उबो रावला आनी फोटो हे उलयता की ह्या आमदाराक आमच्या ह्या रस्त्यांच्यान येयना दिसता ती, शिवोलचे ताका पडोंक ना, लायटी घालूंक ना. ताका सांगता हांव आनी 1-2 म्हयने राव, आनी तूं बीन शिकोवंक नाय जाल्यार शिकपाचो बीन कितें आहा जाल्यार ते लायटीच्या पोंदा घे आनी ते लायटीच्या खांब्या पोंदा बस आनी स्टडी कर. इतली म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां पुरी करता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.